नमस्कार. RDX गोवाच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन हांव मिलिंद बर्वे तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आयज आमच्या मदीं आसात गोंयचे एक नामनेचे आनी ज्येष्ठ नाट्य कलाकार श्री प्रदीप वेर्णेकर सर. नमस्कार सर. नमस्कार. तुमचे स्वागत. सर, गेले काही दिस जवळजवळ 20-25 दिवस तुम्ही सुशांत सिंग राजपूतची हत्या किंवा आत्महत्याची घटना घडली मुंबईत, त्याच्याबद्दल आपलें मत खूप प्रदर्शित केला. याबद्दल तुमची कितें भूमिका? मिलिंद बाब, खरें सांगपाचें म्हळ्यार सुशांत सिंग राजपूत हो मरोंक ना. म्हाका जर अशें म्हणपाचें आसा की तो अमर जाला आनी हें तेचें मरण न्हू तर तें एक बलिदान तेणें केलें. कारण फिल्म इंडस्ट्री बॉलिवूडान पळय जें कितें चलतालें, जो कितें भ्रश्टाचार चलतालो, जें करप्शन चलतालें, जें शोशण चलतालें, त्याच्या विरुद्ध आवाज उठोवपाचो तेणी प्रयत्न करपाचो आसलो. आनी तो जितो आसतना जितकी जागृताय करूंक शकतालो त्याच्या पेक्षा कितकीशीच जागृताय आयज भारतांतल्या लोकां मदें जाल्ली आसा. तुमी पळयता आसतले की शेकडो हजार लाख करोडो लोकांनी सुशांताक वळखनासतना सुद्दां सुशांताचेर प्रेम केलें, ते तेजे फॅन्स जाले आनी तेंच्यांनी एकमुखान आवाज काडलो की सुशांताची जी हत्या जाला त्याचें कारण तांकां कळचें. तेंच्यांनी सुशांताक जस्टीस मेळची म्हणून आपलो आवाज बुलंद केलो. तर हें एक म्हत्वाची गोश्ट आसा. आतां दुसरी गोश्ट कितें आसा जाणा, जॉग्राफिकली सुशांत जरी गोंयान मरोंक ना किंवा गोंयचो त्या घटने कडेन तसो डायरेक्ट कांय संबंद जरी नासलो तरी म्हाका अशें दिसता की आमचे गोंयचे खुबशे कलाकार, नवोदित कलाकार, टॅलंटेड कलाकार ह्या बॉलिवूड सारक्या इंडस्ट्रीन वचोन कॅरियर करचें, आपलें नांव करचें म्हणून धडपडटा. त्या दृश्टीन ते खूब अशी मेहनतूय घेता, परिश्रमूय करता. तर त्या इंडस्ट्रीन पांय दवरच्या पयलीं ह्या सगळ्या युवा पिढीन सतर्क जावचें, त्या इंडस्ट्रीचें खरें स्वरूप जाणून घेवपाचें आनी त्या उपरांतूच थंयसर वचपाचें तेंच्यांनी ठरोवंक जाय. म्हणून म्हाका दिसता सुशांत हो आमच्या गोंयच्या युवाचो सुद्दां प्रतिनिधित्व आसलो. ताणें ज्या पद्दतीन मेहनत केली, ज्या पद्दतीन 11 वर्सां भितर 7 बरीं फिल्मां तेणी केली, तितून एक्टींग केलें, 5 फिल्म तेजी सुपर डुपर हिट जाली. तर असो सुशांत सारको कलाकार. आनी तो खंयसून येयल्लो, पटना सारक्या एका ल्हानशा टावनांच्यान तो बॉम्बे सारक्या महानगरान तेणी पांय दवरलो. तर ते सगळे विचार करून तेणी दवरलेले. तर म्हाका अशें म्हणपाचें आसा, सुशांत सिंग राजपूता पासून गोंयच्या कलाकारांनी, नवोदित कलाकारांनी एक लेसन घेवचें आनी ताका आदर्श असं ठरवून तेंच्यांनी फुडें मुखार सरचें. या सगळ्या प्रकरणान बॉलिवूडाचेर खूप आरोप जाले. तुम्ही आता म्हटले की बॉलिवूडाचे स्वरूप समजून घेवंक जाय युवकांनी. तुमच्या मते सध्याची बॉलिवूडची परिस्थिती किंवा स्वरूप कशें आसा आणि हेजो फुडार कसो आसा? मिलिंद बाब, 2000 ह्या वर्सा हांव एक रंगमाई आनी फिल्मां हें मॅगझीन म्हाज्या फॅमिली सकट तें प्रकाशीत करता. त्या वेळार जालें कितें, एक मनीस म्हाजे कडेन येयलो आनी तेणी एक ल्हानसो लेख म्हाका प्रकाशीत करपाक सांगलो. तो लेख वाचल्या उपरांत म्हाका हें कळून येलें की फिल्म इंडस्ट्रीन बॉलिवूडान अंडरवर्ल्डाचो खुबसो पयसो, काळो पयसो, काळें धन थंय येता, थंयसून येता. तें आर्टिकल हांव छापूंक शकलो ना, कित्याक एक तर म्हाका भंय दिसलो. म्हाका दिसलें की हांवें त्या मनशाक सांगलें की बाबा म्हाजे कडेन तितको जागो ना. पूण तेणी पळयच्या त्या आर्टिकलान जें कितें सांगलेलें तें कंटेंट म्हाज्या तकलेंच्यान केन्नाच हांव विसरलो ना. आनी जेन्ना हांवें गोंयान जेन्ना येयलो तेन्ना 2004 सालान जेन्ना इफ्फी जालें तेन्ना त्या वेळार एक हांवें आर्टिकल प्रकाशीत केलें. तितून हांवें अशें म्हटलेलें की इंडस्ट्रीन काळो पयसो येता आनी इंडस्ट्रीचे लोक त्या पयशांच्या आदारार, त्या पयशांच्या पावरार इंडस्ट्रीन सगळो धुमाकूळ घालता अशें त्या वेळार म्हटलेलें. आनी व्हडले व्हडले सुपरस्टार, सोकॉल्ड सुपरस्टार सुद्दां ह्या घटने विशीं आवाज काडिनासले. आनी ती गोश्ट हांवें 2004 म्हटलेली. तर आयज सगळ्या जगाक कळून येयला की फिल्म इंडस्ट्री पळय आसा, बॉलिवूडची इंडस्ट्री आसा, ती काळ्या धनाचेर चलता. आनी एक आरोप जाता बॉलिवूडच्या ह्या दिसांनी, तो म्हटल्यार नेपोटिझमचो. तुमी उजळतो उल्लेख त्याचोय केलो. सो हे नेपोटिझम कशें कितें आनी तेजी थोडी एग्जांपलां तुमी दिवंक शकतात? हें पळयात, फिल्म ह्या कलेक आमच्या भारतान
100 ते 150 वर्सांची परंपरा आसा आणि नाटक आमच्या देशान किंवा भारतवर्षान 2-2.5 हजार वर्सां पयलींचें आसा. 100-150 वर्सां फिल्म इंडस्ट्रीन बॉलिवूडान खूब अशे टप्पे येयले, खूब अशे टप्पे येयले की तरेतरेची फिल्मां जाल्ली. तर बॉलिवूडान नेपोटिजम नासलें, वंशवाद नासलो अशें हांव म्हणिना. पूण आतां फिल्म इंडस्ट्री ज्या सुवातेर पावल्या थंय पावता पावता हें नेपोटिजम पळय आसा तें इतकें वाडलां, इतकें कठोर जालां की फिल्म इंडस्ट्रीचे लोक आपल्या पुतांक फिल्म इंडस्ट्रीन फुडें हाडपाचो प्रयत्न करता आनी अशे तेंचे जे पूत आसा किंवा धुवो आसा तांकां तितकोसो संघर्श करचो पडना जितको संघर्श एक आवटसायडर म्हणजे भारतांतल्या इतर शारांतल्यान जो बॉलिवूडा कडेन जो युवक येता किंवा जे कलाकार येता तांकां खूब संघर्श करचो पडटा. पण नेपोटिजमच्या सकयल जे स्टार पुत्र आसात तांकां तितको संघर्ष करचो पडना. पण त्यांचो संघर्श तांकां सुसय जाता आनी आवटसायडर जो कोण बॉम्बेन येता ताका जर हें सुसय जायना, ताका जर खूब स्ट्रगल करचें पडटा तर तें स्ट्रगल ताका सोंसपाक जायना म्हणून तो निराश जाता, फ्रस्ट्रेटेड जाता आनी मदींच एक असो वेळ येता की त्या वेळार ताका अशें दिसता की आपूण आत्महत्या करून घेवची, आपूण आपलें जीवन सोंपोवचें अशें ताका दिसता आनी हें एक तर नेपोटिजमा खातीर जाता. दुसरी गोश्ट नेपोटिजमा वांगडा गँगिजमूय आसा. प्रत्येक इंडस्ट्रीन प्रत्येक कांय मनशाचें एक ग्रुपिजम जाता. ग्रुपिजम जाल्या कारणान जाता कितें जो आवटसायडर आसा ताका थंय तेणें पांय दवरचो न्हू, तेजें टॅलंट थंय पॅरीश जावचें म्हणून अशीं कांय कारस्थानां ते रचता. तिसरी गोश्ट अशी आसा की नवी चलयो बरे दिसपी चलयो जेन्ना इंडस्ट्रीन येता ह्या आशेन की ती केन्ना तरी व्हडली हिरोईन जातली. तर हे अनुभवी जाणटे म्हातारे लोक जे आसा जे सॅक्स्युअल परवर्शनाचे शिकार जाल्ले आसा ते आमीश दाखयता अशें चलयांक की तुमी इंडस्ट्रीन या, हांव तुका स्टार करून दाखयतां, तुका चान्स दिता, फुडें काडटा आनी आपलें व्यक्तिगत चरित्र नश्ट जरी जालें तरी तें नश्ट करूंक हे कलाकार दिता आनी तेंचो पाठिंबा घेवन इंडस्ट्रीन आपलें नांव करता. तर अशें हें चित्र दिसून येता. तर ही घटना आयज घडल्या पूण हे नेपोटिजम किंवा हो प्रकार आतांच बॉलिवूडान सुरू जाला की हे आधी पासून आसा? ना, नेपोटिजम आसलें. हांव तुमकां उदाहरण दिता. RK स्टुडियो पळय आसलो तेजो मालीक पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, फुडें तेजे भाव हे सुद्दां एक नेपोटिजमचोच प्रकार. पण ह्या कलाकारां मदें आनी आवटसायडर पळय जे कोण कलाकार आसले त्यांच्या मदीं इतकें फ्रेंडशीप आसलें, बरें नातें आसलें. तेन्ना नेपोटिजमचो भंय त्या काळार जेन्ना मधुबाला, नूतन, नर्गीस दत्त हे कलाकार जेन्ना एक्टींग करताले तेन्ना हें इतकें टेरर नासलो नेपोटिजमा खातीर. पण आतां जी आमची इंडस्ट्री, बॉलिवूड इंडस्ट्री अशा सुवातेर पावल्या किंवा अशा टप्प्यार पावल्या आतां नेपोटिजम म्हणजे थ्रोट कटींग स्पर्धा, जीव घेणी स्पर्धा. म्हणून अलीकडच्या घटना कडेन जर तुवें पळयलें तुका दिसून येतलें की चडशे कलाकारांनी एक तर आत्महत्या केल्या आनी नाजाल्यार तांचो मर्डर जाला. आनी हांव अशें म्हणिना की पयलीं मर्डर किंवा आत्महत्या जावंक ना. आतां एक आत्महत्या म्हाका उगडास जाता. गुरुदत्तान एक आत्महत्या केली. कळ्ळें कितें म्हणटात तेणें आत्महत्या केल्ली. पण अशें सर्रास उतरां पावलाक ज्यो आत्महत्या घडटा आतां तूंच पळय. दिया खान हेजो मृत्यू जालो, दिशा सालियान हेचो मृत्यू जालो, दिव्या भारतीय हेचो मृत्यू जालो, परवीन बाबी ही मरून गेली, आतां सुशांत सिंग राजपूतूय मरून गेलो. ह्यो सगळ्यो हत्या आनी मर्डर आसा. तेन्ना बॉलिवूडान हो टेरर आसा आनी हो टेरर घडोवन हाडपा खातीर अशें कांय विकृत मनशाचो हात आसा, विकृत मनशाचो पावर आनी अशी सत्ता आसा. तेंच्यांनी ह्यो हत्या मुद्दम घडयल्या. कारण प्रोफेशनल रायवली तेचें कारण, प्रोफेशनल दुश्मनी आसा. पयलीं तितकी दुश्मनी नासली, तेन्ना कॉम्पिटिशन आसलें, चडावड आसली. पण आयज प्रोफेशनल दुश्मनी, कोणाक सोंपोवपाचो, कोणाक खंयसून कट करपाचो, कोणाची फिल्मां कशी काडून घेवपाची, कोणाक खंयच्या एग्रिमेंटान फारोन दवरपाचो, ही सगळी काळी कृत्यां आयज बॉलिवूडान घडटा. हितूर मिडियाचो रोल कितें? कारण आयज
सुरवातीक नासली तरी आता हाली मिडियान बरो विशय उखलून दिला. तुमकां कितें दिसता ह्या बद्दल? पळय, मिडिया विशीं आमकां ल्हानपणा पासून आमी जेन्ना तरणाटे जाले तेन्ना पासून आमकां हें सांगता सगळे जाण की पत्रकारिता पळय आसा ती लोकशाहीचो चवथो स्तंभ आनी तें खरें आसा. पूण मदीं मदीं मुंबय सारक्या शहरांतली जी पत्रकारिता आसा आनी विशेश करून फिल्म इंडस्ट्रीचेर जे कोण पत्रकारिता करता ती पत्रकारिता एलो जर्नलिजमा कडेन गेल्या. असे कांय कलाकार आसा जेंच्या विशीं कोणाच्या तरी सांगण्या वयल्यान पत्रकार लोक अशी ब्लायंड आर्टिकलां छापतात आनी तांकां बदनाम करपाचो प्रयत्न करता. अशें सांगपाचो प्रयत्न करता की अमको अमको मनीस रॅपिस्ट आसा, अमको अमको मनीस पिसो आसा, अमको अमको मनीस जो आसा तो डिप्रेशनचो शिकार आसा, असो सांगपाचो प्रयत्न करता. आनी ड्रगिस्ट आसा आनी तांकां बदनाम करपाचो अशें गॉसिप कॉलमांच्यान ते करता. आनी अशेंय कांय बरे पत्रकार आसा ही पत्रकारिता बरी करता. आतां हालींचें तें उदाहरण म्हळ्यार जेन्ना सुशांतचें मरण येयलें सुशांताक तेन्ना सुरवातीक चडशे मिडिया मेनस्ट्रीम मिडिया पळय आसले ती उबी आसली कारण तांकां दिसलें की ही आत्महत्या आसा. तेन्ना 3-4 दीस ह्या आत्महत्ये विशीं बोवाळ जातलो आनी मागीर लोक आपुणूच उगी बसतले. पूण तशें जालें ना. जालें कितें, हे जे ल्हान ल्हान यूट्यूबर्स आसले जे सुशांताचे फॅन्स आसले तेंच्यांनी एकठांय जावन गेले 2 म्हयने ती ह्या चॅनला वयल्यान ह्या मर्डरा विशीं किंवा आत्महत्ये विशीं म्हायती लोकां मदीं हाडटात आनी एक प्रकारची जागृताय तेंच्यांनी निर्माण केली. आनी जेन्ना सुशांताची केस CBI कडेन वचपाचें थारलें तेन्ना ही मेन स्ट्रीम पत्रकारिता पळय आसली तितूनच्यान पत्रकार जागे जाले आनी आतां मात्र ते ज्या पद्दतीची पत्रकारिता करता ती बरी आसा. म्हणजे ती पत्रकारिता हेल्दी पत्रकारिता आसा. म्हाजें अशें म्हणणें आसा की मुंबयची जी इंडस्ट्री आसा ती मायानगरी आसा. खूब वर्सां पासून म्हाका ही म्हायती आसली ती मायानगरी आसा. जे भायरसून दिसता तशें तें ना. तें जग फसवें आसा. आतां लोक करता कितें किंवा आमचे कलाकार करता कितें, नाटक सोडटा, आपली लोककला सोडटा आनी फिल्मान धांवपाचो प्रयत्न करता. कित्याक तर फिल्मान खूब पयसो आसा, खूब पयसो आसा. फिल्मान जर काम केलें, एका फिल्मान काम केलें तर लाखांनी करोडांनी पयसो मेळटा. तर थंय पयसो खूब आसा. दुसरें फिल्म पळय आसा तें चड प्रसिद्धी दिता आनी प्रसिद्धीचे हाव कोणाक नासता, खूब प्रसिद्धी दिता आनी कलाकाराची एक इमेज तयार करता. म्हणून ह्या फिल्डा कडेन किंवा ह्या कलेच्या क्षेत्रा कडेन लोकांचो पळोवपाचो जो दृश्टिकोन आसा तो असो आसा की तांकां थंय खूब आकर्शण दिसता. तर म्हाका अशें म्हणपाचें आसा की ते आकर्शणाचें तेंच्यांनी बळी पडचें न्हू. कारण थंय कितें आसा कलाकाराचें शोशण जाता, आर्थीक शोशण जाता. चलयां सारक्या कलाकारांचें थंय शारिरीक शोशण जाता. आतां तुमकां खबर आसतली त्या इंडस्ट्रीन पळय जे कोण पावर आनी सत्ता घेवन पळय आसा बसलेले आसा ते अशा नवोदित कलाकारांक अशी आशा दाखयता, आमीश दाखयता. तांकां अशें दाखयता की आमी तुमचे गॉडफादर, तुमकां आमी फुडें हाडटले, तुमकां आमी बरी फिल्मां दितले आनी तुमचो करियर घडटलो अशें ते तांकां आमीश दाखयता. आनी जाता कितें ही चलयो जाणा आसतना किंवा नकळत त्या आमिशाक बळी पडटा. तो गोंयच्या कलाकारांनी जेंचे कडेन हिम्मत आसा तेंच्यांनी नक्कीच वचचें. पूण त्याच बरोबर गोंयच्या रंगभुमीचो, गोंयच्या सिनेमा जगताचोय बी विकास जावचो आनी तेंच्यांनी हांगासून कलाकार घडचे आनी गोंयच्या कलाकारांनी गोंयांत रावनूय आपलें नांव कमोवचें अशें तुमकां दिसता? बरोबर. ह्याच हेचेर आमी ही चर्चा थांबोवया. तुमी ह्या वेळान वेळ काडून आमकां एज वेळ दिलो आनी तुमचे विचार मांडलेत त्या बद्दल देव बरें करूं. तुका